मोगाच्या भावा भयणीनो, तुम्ही घडये ह्या दिसांनी थोडी जाणां दिसा दिसपट्टी ही भागियोंत आतोनीची नोवेनां घडये करूंक हांगा येतात आसतली. तुमचे मदली जायतीं जाणां घडये सांजे वेळार वा दिसाच्या खंयच्याय वेळार सांत आतोनीचे मुर्ती कडेन घडये मागूंक आनी तुमची मागणी घालूंक येतात आसतली. बरें दिसता जायत्या तोदनाट्यांकूय पळोवंक, जावं वावराक वेता आसतना वावरा वेळे भायर सोदता आसतना हांगा ह्या सांत आतोनीचे इमाजी कडेन आपली मागणी घेवन इतेसांवां घेवन मागतात. आनी आयज मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमकां हांव प्रश्न करूंक सोदतां. जर हांवें तुमकां विचारलें कितल्या जाणांक मिलाग्री जायो, कितल्या जाणांक मिलाग्री जायो? कोणाक नाकात. दुबावा वेळ मोगाच्या भावा भयणीनो, आमकां सगल्यांक मिलाग्री जायो. आनी हाकाच लागून भाग्यवंत आतोनीच्या पांया कडेन आमी धांवून धांवून येता. आनी हांवें दुसरो जर प्रश्न विचारलो, कितल्या जाणांक भावार्था? कितल्या जाणांक भावार्था? म्हाका एकल्याकूच. कितल्या जाणां? दुबावा वेळ सगल्यांक आसा. आनी ह्याच भावार्थाक लागून तुमी ह्या मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आनी दिसा दिसपट्टी मिसाचे भेटेन वांटो घेतात. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, भावार्थ नासतना म्हाका घडये मिलाग्र मेळटली आनी मिलाग्र नासतना म्हजो भावार्थ वाडटलो. आनी हाकाच लागून मोगाच्या भावा भयणीनो, भावार्थ आसल्यार मिलाग्र जातली आनी मिलाग्र आसल्यार तुमचो भावार्थ वाडटलो. ह्यो दोनूय कल्पना बरोबर वेतात. म्हणल्यार मिलाग्र आनी तुजो भावार्थ, तुजो भावार्थ आनी मिलाग्र. आयज आमकां सगल्यांक आमच्या घरा कडेन पळयल्यार वा आमी खंय नर्सरीन गेल्यार आमकां झाडां बरीं दिसतात, आमकां फुलां बरीं दिसतात. आमच्या घडये बागेंत आमी फुलां दितोलीं झाडां हाडटा, फळां दितोलीं झाडां हाडटा. पूण आमच्यांनी फुलां दितोलें झाड आनी फळां दितोलें झाड किल्लावन हाडूंक जाता काय? थोड्यांक इतली सोंसणीकाय आसता, थोड्यांक इतलें पाशियेंस आसता. एक किल्लावन हाडूंक झाड तांचे लागीं तांक आसता. पूण थोड्या कडेन सोंसणीकाय नासता, थोड्यांक पाशियेंस नासता. कोण तें बी घालून झाड किल्लावन हाडटलो? म्हाका जाल्यार हांव म्हणटलो, झाड खंयचे नर्सरींतलें हाडलें, म्हजे बागेंत घातलें, ताका फूल पळयतकूच म्हाका बरें दिसता. वी डोंट वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रॅच. वी डोंट वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम ग्रावंड झिरो. आमकां सगल्यांक फुलां आवडटात, आमकां सगल्यांक फळां आवडटात, आमकां सगल्यांक बरें दिसता तें जाय. पूण टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रॅच इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, हांव सांगूंक सोदतां तें कितें? आमकां सगल्यांक मिलाग्री आवडटात, पूण मिलाग्री फाटल्यान जो भावार्थ आसा तो आमी विसरता. सुरवातेच्या उतरांनी हांव म्हणटालो, आमी घडये जायतीं मिसां आयकता, आमी घडये जायत्या मिसांनी वांटो घेता, आमी घडये जायते फावटी पवित्र पुस्तक वाचता, आमी घडये जायते फावटी आमचे खासगी मागणे करता आनी हेर मागणी करता. पूण आमचो भावार्थ शेळो मोळो आसा काय? आयज नियाळ करूंक गरज. आनी आयचो विशय मोगाच्या भावा भयणीनो, आमकां भावार्था वरवीं जेजूंत रिगूंक आपयता. आनी हीच कल्पना घेवन आमी झाडांच्या मुळा कडेन या. आमची झाडांची मुळां वेगवेगळी भाशेची. ही मुळां जर जमनींत रिगोनात जाल्यार झाड केन्नाय पडोंक शकता. आमचें गोंयचें झाड पळोवया. आमचें गोंयचें झाड माड हो कितलो लांब वाडटा. आमच्या गोंयांत जायते कडेन वड आसात, कितलेच वर्सांचे वड आसात. तांची मुळां पळोवया. तांची घोडी आमकां मुळां दिसनात, आमकां झाड दिसता, पूण तांची मुळां कितली ओखोंड आसतात, कितली जमनीन खोल गेल्ली असतात, कितली जमनीन रुंद गेल्ली असतात, तें आमकां ठावें जाता. अशोका ट्री जे कितले लांब वाडटा, कितले वारे मारूं, कितले वादळ मोडा येवं,
पूण असलीं झाडां जावं माड अशोका ट्री आनी वड असलीं झाडां केन्नाच पडलेलीं आमी पळोवंक नात. पडटात जेन्ना तांची मुळां घडये ओसोक जातात, घडये तांची मुळां जमनीन खोल वचनात तेन्ना ती ओसोक जावन केन्नाय पडलोलीं आमी पळयता. हीच मुळां आमच्याय जिविताक मोगाच्या भावा भयणीनो लावुया. आमची भावार्थाची मुळां जेन्ना अखंड भितर वचना तेन्ना आमी शेळेमोडी जाता. तशें हांव म्हणटालो आमचे मीस आमी आयकले, देवाचें उतर आमी आयकलें, पूण आमचो भावार्थ जेन्ना अखंड जायना, खोल जमनीन रिगोनात तेन्ना आमी केन्नाय पडोंक शकतात आनी तेन्ना आमचे सेंटिमेंट्स हर्ट जातात. मुखार येता मोगाच्या भावा भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपा कडेन भाग्यवन पावलू तिमोथाक सांगता, तुवें म्हजो भावार्थ पळयला, कितले हांवें त्रास सोंसले, कितले हांवें आटेविटे सोंसले, कितले हांवें दुमाळे सोंसले, पूण तरी आसतना सोंसणिकायेक लागून हांव भावार्थान थीर उरलो. देवान म्हाका सगल्या वायटांतलो निवारलो कित्याक हांव भावार्थान थीर आसलो. आनी हो भावार्थ खंयच्यान आयलो? मुखार वेता आसतना भाग्यवन पावलू तिमोथाक सांगता, देवाचें उतर तूं वाचताय, पवित्र पुस्तकान कितें आसा तें तूं जाणोय. आनी हें पवित्र पुस्तक आमकां नीत शिकयता, आमकां निटायेर घालता. कितें वायट आसा, कितें चुकलां तें दुसऱ्यांक निटायेर घालूंक पवित्र पुस्तकाचो तूं आदार घे. म्हळ्यार पवित्र पुस्तका वरवीं तुजो भावार्थ तूं वाडय. पवित्र पुस्तकान तुजो भावार्थ आसा तो दुसऱ्यांक शिकय अशें भाग्यवन पावलू तिमोथाक सांगता. आनी दुसऱ्या वाचपा कडेन आमी पळयलां शिव वर्तमानांत आमी घडये जायते फावटी शिव वर्तमानाक उल्लेखून ह्या वपारीचो आमी घडये अर्थ काडला. जायते फावटी आमी हाचेर नियाळ केला आनी ह्या नियाळा वरवीं जितले फावटी तो बी घालता तितले फावटी ते जमनीचेर दल्लोले आसा. तर मोगाचे भावा भयणीनो आयज आमी हे मिसाचे भेटेन वांटो घेता. शिव वर्तमान आमी आयकलां, देवाचें उतर आमी आयकता, जाल्यार आमचो भावार्थ कितलो अखंड आसा काय, आमचो भावार्थ कितलो खोर जाला काय, वो आमचो भावार्थ त्या शिव वर्तमानांतली जमनी भाशेन, त्या बियां भाशेन तो फातरार पडटा, ते काठ्यांनी पडटा, ते वतान करपता. घडये आयज आमी हांगा आयल्यात पूण आमी घरा वेता आसतना आमचो भावार्थ इल्लोय वाडचो ना काय, आनी वाडोना जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो हें सगलें देवसांव पोलकें. कारण आयज आमी ह्या नोवेनांत वांटो घेता फकत आमी भाग्यवंत आतोनीच्या मिलाग्रींक लागून, आनी हे मिलाग्रींक लागून आमचो घडये भावार्थ वाडटा. घडये आमी रावता केन्ना काय म्हाका मिलाग्र मेळटली. आनी आयज आमी भाग्यवंत आतोनीचो उगडास करता आसतना फकत आमी मिलाग्रींचेर दवरलेली आसा काय, फकत आमकां झाडाचें फळ मेळटा, फकत आमकां झाडाचें फूल मेळटा म्हूण आमी हांगा येता काय, केन्ना तरी आमी भाग्यवंत आतोनीच्या भावार्थाचेर नदर घातल्या काय. आनी आयज हो नियाळ आमकां भाग्यवंत आतोनीच्या भावार्थाच्या जिविताचेर नियाळ करूंक आपयता. आनी ताका लागून हांव म्हणटालो आमकां सगल्यांक फुलां आवडटात, सगल्यांक फळां आवडटात, पूण आमकां एक झाड किल्लावन हाडूंक घडये आमकां अवघड लागता. सोंसणिकाय ना, म्हजे कडेन पाशियेंस ना तें झाड किल्लावन हाडूंक. भाग्यवंत आतोन भुरगोच आसतना मिलाग्री करूंक लागोंक ना, पूण ताच्या जिवितान असल्यो घडये जायत्यो आटे विटे जशें भाग्यवंत पावलो म्हणटा, म्हज्या जिवितान घडये जायते फावटी आटे विटे कोश्ट प्रश्न आयल्यात आसतले. आनी ह्या असल्या वेळार लेगीत हांव भावार्थान अखंड रावलो. तें झाड मोगाच्या भावा भयणीनो ताचे मुळां जितली भितर गेली तितली वादोल मोणाक फुडो करूंक ती तयार आसली. जितली मुळां घोट तितलें झाड अखंड. जितलो आमचो भावार्थ घोट तितलें आमचें जिवीत अखंड. मिलाग्री कितल्यो येवं, मिलाग्री जावं नाजाल्यार ना जावं, म्हजो भावार्थ अखंड घोट आसपाक जाय. नाजाल्यार म्हजो भावार्थ कंडिशनल ओटी आसलो. म्हजो भावार्थ म्हणल्यार मिलाग्र आसल्यारूच म्हजो भावार्थ, मिलाग्र ना जाल्यार म्हज्या जिवितान भावार्थ ना. आयज हाका लागून आमचो भावार्थ शेळो मोडो जाला. कितले प्रवचनां आयकलीं, कितलीं शिव वर्तमानां आमी कितलीं
पवित्र पुस्तक आमी वाचले, कितल्या मिसांनी आमी वांटो घेतलो, कितले आमी तेर्स केले, पूण म्हजो भावार्थ खोल जायना, म्हज्या भावार्थाक खोलाय मेळना जाल्यार म्हजो भावार्थ पोलको. आयज आमी भाग्योन हातुनीचे देवसांव करता जाल्यार फक्त मिलाग्रीक लागून करचो न्हय, पूण तुमच्या भावार्थाक लागून करात. तुमचो भावार्थ वाडोवयात. आनी भाग्यवंत हातुनीच्या जिवितांतूय ताणें आपणाचो भावार्थ ओकोण केलो. दिसा दिसपट्टी ताणें प्रवचन करता आसतना पयले सुवातेर देवाचें उतर वाचलें. देवाचें उतर वाचून ताचेर नियाळ केलो आनी ह्या देवाच्या उतरा वरवीं ताणें आपलो भावार्थ खोलायलो. तशेंच मागण्या वरवीं ताणें जेजूचेर विस्वास दवरलो. जेजू वयलो भावार्थ ताणें आनीक ओखोण केलो. मागण्या वरवीं, खासगी मागण्या वरवीं ताणें जेजूचो संबंद मेळोवन घेतलो. तशेंच गरिबा सोबे ताणें उदार मन, उदार काळीज दाखयलें. अशें भाग्यवंताच्या जिविताचेर आमी नियाळ करीत जाल्यार कशे तरेन आपलो भावार्थ ताणें पोसलो, कशे तरेन आपल्या भावार्थाक ताणें पोसवण दिली तें आमकां दिश्टी पडटा. आयज म्हजो संदेश होच, भाग्यवंत हातुनीच्या मिलाग्रीच्या फाटल्यान धांवचे बदलेक पयले सुवातेर ताच्या भावार्थाचेर नदर घालात. ताचो भावार्थ तुमच्याय भावार्थाक मेळोयात आनी तुमचोय भावार्थ ओकोण करात आनी तेन्नाच तुमकां मिलाग्रींचेर मिलाग्री मेळटल्यो. भाग्यवंत हातुनीन मिलाग्री केल्यो जाल्यार बिश्ट्योच वयले वयर न्हय, पूण भावार्थाक लागून, कारण ताचो भावार्थ ओखोंड आसलो. आनी जेजूच्याच आदारान ताणें मिलाग्रींचेर मिलाग्री केल्यो. तुका आनी म्हाका आयज भाग्यवंत हातुनीचे मजतीन मिलाग्र जाय जाल्यार तुमचो भावार्थ वाडोयात. आनी ह्याच भावार्थाक दुबावावेण मोगाच्या भावा म्हणून ह्याच भावार्थाक लागून आमी हांगा पांयां कडेन, भाग्यवंत हातुनीच्या पांयां कडेन येता जाल्यार मिलाग्री घेता आसतना तुमचो भावार्थूय वाडोयात. आयज मोगाच्या भावा म्हणून तुमी घरा येता आसतना थोडी कल्पना मनान घेवन वचात आनी कितें तरी करूंक आयज प्रयत्न करात. भाग्यवंत हातुनी भाशेन देवाचें उतर घडये तुमी जायते फावटी वाचतात आसतली, घडये थोडी दुसऱ्या दिसाचें वाचतात, थोडी दिसा दिसपट्टी घडये एक भाग वाचतात. आनी हालींच मोगाच्या भावा म्हणून आमच्या तरणाट्यांक खबर आसतली जेन्ना आर्सेनल टीम एक काप जिखलो, एक टोर्नामेंट जिखलो, तांकां दे वर नेम्ड एज बायबल ब्रदर्स. आनी म्हाका हें बरें दिसलें. बायबल ब्रदर्स म्हणल्यार एकलो सांगतालो आपूण कशे तरेन पवित्र पुस्तकाची एक वळ वा पवित्र पुस्तकाचो एक भाग वाचतालो, एक प्लेयर सांगतालो. आनी तांच्या हातान बायबल घेवन दे वर सेलिब्रेटींग द विन. कशे तरेन ते जिखले आनी कशे तरेन ते देवाक मानतात, पवित्र पुस्तक वाचतात, ते आपली गोवायकी दिताले. तर आयज मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी पवित्र पुस्तकाचेर आमचो भावार्थ थिरावया. जे पवित्र पुस्तक आमकां सांगता ताचेर वाचून, ताचेर नियाळ करून आमी लेट अस बिकम बायबल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. तशेंच भाग्यवंत हातुनीचेच मजतीन खासगी मागण्यांक आमी वेळ दिवया. मीस जालें आमी रोकडीच घरा वेतली, आमच्या वावराक वेतली, तर आमकां आख्खो दीस घडये आमकां थोडो वेळ मेळटा जंय आमी जेजू सांगाता आमकां वेळ सरूंक मेळटलो. जेजूच्या संबंदान जिवया आनी अशे तरेन आमचो भावार्थ आमी खोलावया. तिसरे सुवातेर तेर्स करूंक घडये आमकां कामाच्या मनशांक घडये केन्नाय वेळ मेळना. येता वेता आसतना वाटेर घडये आमी तेर्साचे रोजार मागणे करूं येता. थोड्यो भावार्थ वाडोवपाक असल्यो गजाली आनी एकामेकाच्या भावार्था वरवीं आमचो भावार्थ वाडोवया. दुबावावेण तुमकां पळोवन घडये म्हजोय भावार्थ वाडटलो. घडये एकामेकाक पळोवन घडये तो वेता जेजू कडेन, तो वेता जेजू कडेन, तो वेता भाग्यवंत हातुनीचे इमाजी कडेन मागणे करूंक, जाल्यार एकामेकाक पळोवनूय आमचो भावार्थ वाडूं येता. अशेंच करूंक मोगाच्या भावा भयणीनो आयचो विशय आमकां आपयता. भावार्था वरवीं जेजूंत रिगूंक आपोवया. जे मेरेन आमची मुळां जमनींत, जे मेरेन आमची मुळां जेजूंत ओखोंड आनी खोर रावची नात, ते मेरेन आमचो भावार्थ ओखोंड जावचो ना. आनी आमचो भावार्थ फकत मिलाग्रींचेर आदारलेलो आसतलो. म्हळ्यार मिलाग्री ना जाल्यार म्हाका भावार्थ ना, आनी भावार्थ ना जाल्यार तुका मिलाग्री मेळची ना. तर मोगाच्या भावा भयणीनो होच संदेश घेवन आयच्या दिसा पयली सुवातेर आमचो भावार्थ ओखोंड करूंक वावुरया. आमचो भावार्थ ओखोंड जातलो तेन्ना आमच्या जिवितांत मिलाग्री येतली. तरीच कल्पना मनान घेवन आमची मागणी ह्या मिसा बेटेंत आमी चालूच दवरुया.